तुमची संस्कृती आमका सभ्य भाषा शिकयता, आम्ही केन्नाच असली भाषा वापरचे ना, लक्षात घ्या. आणि आम्ही हे पळयले की गौतम खट्टर मेळना म्हणून त्याच्या भावाक हिमाचल प्रदेशातल्यान उचलून हाडलो. 18 वर्साचो कोवळो भुरगो जो LLB शिकणारो असा आणि त्याका हाडच्या पयलीं हांगाच्या प्रशासनान त्याका मास्टर माइंड ठरयलो. लक्षात घ्या. आम्ही कोर्ट कचेरी झाल्यानंतर कोर्टान सांगले की हेजी या प्रकरणात अजिबात काय भूमिका ना म्हणून आणि त्याका बेल मेळ्ळी. आता एखादो गौतम खट्टर मेळना म्हणून जर त्याच्या भावाक जर उचलून हाडटा, आजचो न्यूज असा, आज लुकआउट नोटीस काढलेली असा प्रशासनान. कोणाक? हे सगळ्याचे ज्यांच्यानी आमच्या प्रभुराम सीतेचेर आणि परशुराम भगवानाचेर जे कितें टिका केल्लेली असा ते मेळना थंयसरूच, ते खंयच मेळना म्हणून लुकआउट नोटीस काढलेली असा. परंतु ज्या वेळार लुकआउट नोटीस त्यांच्या संदर्भात काढली आणि ते मेळना म्हणून त्यांच्या भावाक पकडून हाडलो, आम्ही हीच मागणी करता. कारण न्याय व सगळ्यांक समान असपाक जावो, सगळ्यांक समान न्याय असपाक जाय. आणि ह्या अर्थान आम्ही सगळे मागणी करता. जर ते हांगाना, ते खंय तरी युरोपान आसा, ते खंय तरी युकेक आसा, ते खंय तरी लंडनान आसा, जाल्यार त्यांची फॅमिली सपोज हांगा आसा, फॅमिलीच्या सदस्यांक हाडा. कदाचित ते फॅमिलीचे सदस्य त्याच्या फाटसून मास्टर माइंड असतले. लक्षात घ्या. आज आम्ही सोशल मीडिया जर पळयल्यो, यथेच्छ गाळी ज्यो आसा ज्यो आमच्या हिंदू समाजाक घातल्यो वयता, हिंदू देवदेवतांची विडंबना केली वता. आम्ही आमकां अभिमान आसा, आम्ही या सनातन धर्माचे आसात आणि या गोव्यान सनातनीक आम्ही प्रवेश दिवचो ना अशें म्हणून सांगणारे पण लोक हांगा आसात. त्यांचा आम्ही निषेध करता. भगवान परशुरामाची भूमी आसा, त्यामुळे आम्ही समस्त हिंदूंची मागणी आसा. व जो ही जी सभा जी आसा, ही सभा न्हू, आमच्या हिंदूंचा सगळ्यांचो मनापासून आक्रोश आसा. आणि हो आक्रोश जो आसा तोपर्यंत उरतलो जोपर्यंत हे सगळे लोक जे आसा ज्यांच्यानी आमच्या हिंदू देवदेवतांची विडंबना केला त्यांना जोपर्यंत गजाआड करिना तोपर्यंत आमचा आक्रोश हो असोच उरतलो. आणि तोपर्यंत आम्ही ओगी रावपाचे ना, जोपर्यंत सरकार यांचेर अशीच कारवाई करीना. जय श्रीराम. हिंदू एकता सभेच्या तत्वावधानान हांगा वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित धर्मनिष्ठ मातृशक्ती बंधू आणि भगिनीनो, सगळ्यात पहिली गोयच्या राष्ट्रवादाचे जनक जे आसात क्रिस्तांव ब्रागांज पुण्य TB कुन्ना हांच्या स्मृतीक वंदन करता. आज एकदम शॉर्ट नोटिसाचेर सगळे धर्मनिष्ठ लोक जे आसात, सगळे स्वाभिमानी हिंदू समाज जो आसा तो एकत्र आयला आणि हे चित्र अत्यंत आश्वासक आसा. ह्या सभे फाटलो उद्देश जो आसा तो थोडक्यान गोविंद बाबांनी सत्यविजयान बी सगळ्यांक तुमकां सांगला. फाटली 8 ते 10 वर्सां सोशल मिडियाचेर, म्हणजे सोशल मिडिया हो जणू काय फोरम हिंदू देवी देवतांचे विडंबन करपा खातीर, तांकां विभत्स आणि अर्वाच्य भाशेत गाळयो घालपा खातीर अशा प्रकारचे चित्र जे आसा ते आम्ही फाटली 8-10 वर्सां पळयता. हे आताचे रिसंट प्रकरण जे जालां हे अत्यंत सिरियस आसा. त्यामुळे फाटली 8-10 वर्सां अनेक हिंदुत्ववादी संघटना ज्यो आसात त्यो आपापल्या पद्धतीन वेगवेगळे पुलीस यंत्रणेकडे कंप्लेनी ज्यो आसात ते करीत आसात आणि ह्यो अर्वाच्य गाळयो ज्यो आसात ते एका विशिष्ट पंथ संप्रदाया कडल्यान घातल्यो वता. त्यामुळे ही मानसिकता जी आसा ती आमकां सगळ्यांक समजूंक जाय. हाचे विश्लेषण करता आसतना एक ही हाजी पार्श्वभूमी जी आसा ती आमी सगळ्यांनी समजूंक जाय. ती म्हणजे हांवें जेन्ना ताचो अभ्यास केलो तातूंतल्यान 2-3 गोष्टी ज्यो आसा त्यो निदर्शनाक आयल्यो. एकंदरीत हिमालय आणि हिमालयाच्या आसपास सनातन धर्माच्या छत्रछाये सकयल जे पंथ निर्माण झाले, पंथ समुदाय आसात जे निर्माण झाले
तांकां हेमिटिक रिलिजन्स म्हणटात. आणि मिडल ईस्ट आणि जेरुसलेम म्हणजे आखाती देश आणि जेरुसलेम जे इस्रायलाक आसा ताज्या अवतीभोवती निर्माण जाल्ले पंथ आणि संप्रदाय जे आसात तांकां सेमेटिक रिलिजन्स म्हणटात. सेमेटिक पंथ ते सेमेटिक रिलिजनांतल्यान एक संस्कृती जी भायर जी आयली ती म्हणजे ही संस्कृती. आणि हेमेटिक रिलिजन जे आसा तातूंत बुद्धिझम आयलें, जैनिझम आयलें, अनेक आमचो सीख हे जो आसा संप्रदाय जो आसा असे अनेक संप्रदाय जे आसात ते निर्माण जाले. आणि तांचे छत्र जे आशिल्ले सनातन धर्म आशिल्ले, हिंदू धर्म आशिल्ले. सो हेमेटिक रिलिजन्स जी आसात तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें की आमचो देव, आमचो पंथग्रंथ जो आसा तोच एकूच पुस्तक जे आसा तातूंतल्यानूच तुमकां सगळ्यांक मोक्षप्राप्ती मेळूंक शकता. आमचो देव तोच देव, तुमचो देव जो आसा तो सैतान. अशा प्रकारची विषारी विकृती जी निर्माण झाली ती हाच्या अंतर्गत सेमिटिक रिलिजन्साच्या अंतर्गत निर्माण झाली. आणि ताजें आचरण जे आसा ते सगळ्यांक आमकां दिश्टी पडटा. सो त्यामुळे ही मानसिकता जी आसा हिंदू देवी देवतांचे विडंबन करपाची मानसिकता ही हातूंतल्यान निर्माण जाल्या. सेमेटिक रिलिजन्स फुडें तातूंतल्यानूच हितान जे क्रिस्तांव जे आसात तांकां खबर आसतालें आणि काफीर अशा दोन प्रकारचे कन्सेप्ट जे निर्माण जे झाले तांच्यांनी हैदोस घातला जगात. फाटल्या 2000 वर्सांचो समजा आढावा आमी घेतलो जाल्यार 150 कोटी वयर मनशांक जिते मारपाचे पाप जे आसा ते ह्या सेमेटिक पंथांनी केला. आणि हो जगाचो इतिहास आसा. त्यामुळे हीच मानसिकता जी आसा ती ठेचून उडोवपाची गरज आसा. हिंदू धर्म जो आसा तो सहअस्तित्वान आमचो विश्वास आसा. हिंदू धर्म हेमिटिक रिलिजन्स जी आसात तांचे म्हणणे जे आसा ते म्हणजे आमच्या देवाप्रती आमकां अभिमान, बाकीच्यांच्या देवाप्रती सन्मान. आणि ही सहअस्तित्वाची हे जावंक शकताली पण अशें करूंक हे दिनात. आणि अशा प्रकारचे धर्मांध असामाजिक तत्वां जी आसात ती परत परत हांगाचो धार्मीक स्वलोक आमी बिगडयनात. गौतम खट्टरान सत्य हाडलें फुडें, बाकीच्या लोकांनी सत्य हाडलें फुडें. पोर्तुगीज जे आसात तांची जुळणी राजवट तांच्यांनी केल्ले आमचे छळ पूर्वजांचेर 250 वर्सांचो छळ गोवा इन्क्विजिशन जे आसा तो इतिहास बदलपाचो प्रयत्न आमी सफल करूंक दिवचे नात. त्यामुळे ही 3 जाणां जी आसात, चेल्सी रॉड्रिगीज जाणें होमखंड ही प्रथा जी आसा आमची शिरगांवच्या लयराई जात्रेची ताका मंकी डान्स म्हणलो. दुसरो तो मास्कारेनस ताणें श्री परशुरामाक जे ह्या भुमीचे निर्माते आणि जनक आसात तांकां आवय वयल्यान बापाय वयल्यान गाळयो घातल्या. प्रभू श्रीराम ह्या जगाचेच न्ही ह्या सगळ्या ब्रह्मांडाचे मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून तांकां वळखलें वता. सीतामाईक तांच्यांनी गाळयो घातल्यो. त्यामुळे आज गोविंद बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे आज लुकआउट नोटीस काडल्या सरकारान. हो आमचो पयलो विजय आसा. पण जोपर्यंत गौतम खट्टराच्या भावाक जसो हांच्यांनी हाडला सोयरेदाऱ्यांक अशाच प्रकारचे सोयरेदारे हांचे जे आसात ते तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडचे पडटले. नाजाल्यार हे आंदोलन जे आसा ते उग्र स्वरूप घेतले. हिंदुत्वान अहिंसा परमो धर्म आसात पण धर्म हिंसा तथैवच. म्हणजे धर्मा खातीर समजा हिंसा सुद्धा करची पडली जाल्यार ती मान्य आसता. अशा श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत उल्लेख केला. त्यामुळे ह्या टोकापर्यंत आमकां गोवा सरकारान येवपाक दिवचे न्ही. पुलीस यंत्रणा जी आसा तांकां सरळ हो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी इशारो दिता की हे लुकआउट नोटीस बरें आसा. जोपर्यंत ह्या तिगाय समाज कंठणांक धर्मांध लोकांक अटक जायना आणि कायद्याच्या प्रावधानात जी सिरियस कलमां जी आसा ती तांचेर जोपर्यंत लागना तोपर्यंत ह्या आंदोलनाची ह्या सभेची धग जी आसा ती सगळ्या गोंयभर पसरूंक जाय असो आमी एक वज्र निश्चय करूया. यानंतर नमस्कार. यानंतर आमच्याबरोबर आहेत जान्हवी प्रभुदेसाईजी वास्कोवरून आल्यात. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करा. जय श्रीराम सर्वांना. आम्ही आयज हांगा ज्या खातीर उपस्थित आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांव एक की इतलेच कमेंट्स ना, हेच्याकून चड कमेंट्स हांव घेवन आनी हांव दाखयतलें
आनी ते तुमी सगळे पळया आनी मागीर चिंता कितले सेक्युलर रावंक जाय आनी कितलो आपलो धर्म निभोवंक जाय. आमी सगळ्यां खातीर उबी आसता पूण आयज पळया आमच्या खातीर कोण उबी आसा? कोणूच ना. सगळीं म्हणटा की आमी विक्टीम कार्ड खेळटा. आमी आमच्या धर्मा खातीर उबी रावली जाल्यार आमी विक्टीम्स जाता. तुमकां पडटा हे? आमी सगळ्यांनी आयज उबे रावंक जाय. हांव तरी सॅटिस्फायड ना ह्या मेजॉरिटीन. म्हाका दिसलेली की आनी येतली आनी खूब जाणां येतली पूण जितली आयला तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमी आपले धर्म सांबाळटा म्हणल्यार धर्म तुमची रक्षा करतलोच. इतलें याद दवरा. जय श्रीराम. धन्यवाद. यानंतर सिद्धार्थ मांद्रेकर आपले विचार व्यक्त करतील. जय भवानी, जय शिवराय. आज आम्ही हांगासर सगळे जमल्या ते खंय तरी आमचेर अन्याय जाता, आमच्या धर्माचेर आघात जाता हेचे उत्तर दिवपा खातीर, हेचे प्रश्न विचारपा खातीर. आज आमी पळयता की सगळ्याक वयता थंयसून खंय कारण नासतना आमच्या धर्माक, आमच्या देवळांक, आमच्या सणांक लिंक केले जाता कारणा शिवाय. तांकां कित्याक करता, कित्याक तांकां खबर आसा की आमी उठचे ना आनी आमी पेटचे ना. आज आमी हो प्रश्न तांकां घेवन येयल्या की काल जेन्ना एज्युकेशन स्टार्ट जाली गोंयभर सगळ्याक गौतम खट्टरीच्या भाशणा वयरसून एज्युकेशन स्टार्ट जाली, थंयसर एक रामा काणकोणकार म्हणून एकटो हिंदूच तो तांकां न्याय दिवपाक गेल्लो. थंयसर तेणी कितें केलें, त्या ऑफिसरांक विचारता तुमकां गौतम खट्टर मेळना. हांव मानता गौतम खट्टर त्या दिसा एक्यूज आसलो त्या केसीचो आनी तो प्रशासनाक मेळनासलो. जाल्यार हो विचारता, त्या ऑफिसरांक विचारता की तूं तांकां मठान व्हरून लिपयला. मठ कित्याक गेलो थंयसर? मठाची कसली भुमिका आसली थंयसर? दुसरो हो गोविंद शिरोडकर म्हणून कोण उठलो आनी सांगता सगळ्या गोंयकारांच्या खंय डीएनएन साहेबाचो डीएनए आसा. आज ह्या प्रशासनाच्या निष्क्रिय धोरणा खातीर हे जे गोंया भायर रावन आमच्या धर्मांक अब्यूज करतात, गाळी चोवतात, आमच्या देवांक अब्यूज करतात, तांकां आनी तेतूनसून नेट कसो येता? कित्याक हे प्रशासन तेंचेर कायदो हे करिना. जर आज तेंचेर जर एक कंप्लेंट जाल्या उपरांत जर ते गोंया भायर आसात, देशा भायर आसात, ते येताना रिटर्न येताना तांकां जर एंट्री पॉयंटाचेर जर क्वेश्चन जाय, तांकां एलओसी लायता जाल्यार तांकां इमिग्रेशनाचेर अरेस्ट जावंक जाय. असो भंय जर पडत जाल्यार तेंचे फुडले जे कार्य आसा थंयसर तरी फुलस्टॉप लागतलो. पूण कितें जालां, आघात जाता हिंदू धर्माचेर न्हू, कोणाक पडला? आज तुमकां पळयतले तुमी हांगासर इतले करून सुद्दां जर आमचे अजून हिंदू पेटना. आमी फेसबुकाचेर पळयता जे एब्युजीव कमेंट आहा तेचेर एटलिस्ट एक एंग्री रिएक्शन तरी कोण तरी दिया. 1, 2, 3 अशे आमचे रिएक्शन्स असतात. कोण आन्सर करा. हांव म्हणिना तुमी एब्यूज करा तांकां, तुमी तांकां एटलिस्ट क्वेश्चन करा, एटलिस्ट तांकां विचारा तुजें अपब्रिंगींग दिसता इतलें तरी म्हणात. एटलिस्ट कितें तरी आन्सर करा. तुमी गाळी सोंव नाका, तुमी झगड्यांच्या भानगडीन पडू नाका. काही लोकांक आपल्या लिडराचो, आपल्या लोकल आमदाराचो, लोकल मंत्र्याचो भंय दिसता, कित्याक आपूण तेचेर जर कितें कमेंट केलो जाल्यार ताका वायट दिसतलें. आपल्या फ्रेंडांचो भंय दिसता, अरे आपल्या धर्माचेर येता तेन्ना फ्रेंड खंयचो आनी खंयचो आमदार. जेन्ना आमच्या धर्माचेर येता तेन्ना आमी पार्टेचो प्रेम दवरूं शकना. आमी हिंदू म्हणून आमी उठोवंक जाय. पार्टी आसतली, पार्टी येतली, पार्टी वयर सरतली, दुसऱ्यो पार्टी वयर सरतल्यो, पूण आमचो धर्म लास्ट मेरेन उरोवंक जाय. आणि हे जे हिंदू बिळांसून भायर सरून दुसऱ्या धर्माच्या हांकां न्याय दिवपाक फुडें सरल्यात, तांकां ही लास्ट चिटकावणी आसा. हेच्या फुडें जर तांकां न्याय दितना आमचेर अन्याय जायत जाल्यार हेच्या फुडलें धोरण खूब आमचे वायलंट आसतलें. जेन्ना देशाचेर आनी धर्माचेर येता तेन्ना तुमच्या पांयां पडटा खंयचीच पार्टी, खंयचीच जाती, खंयचोच आपलो प्रांत, आपूण गोंयचो तो भायलो हे पळोवं नाका. सगळे जाण फुडें सरा. एक जाण फुडें जेन्ना आमी प्रतिकार करिना म्हणून आमचेर अन्याय जाता. जेन्ना प्रतिकार स्टार्ट जातलो तेन्ना अन्याय आपुणूच थंयसर खंय तरी थांबतलो.
आज आमच्या मदीं जान्हवीताई उलयले. जान्हवीताईंचे खूब दीस जाले आमी व्हिडिओ पळयता सोशल मिडियाचेर. इतले यंग एजीचेर तेची जी उर्जा आसा, तेचे जे तेज आसा, आयज म्हाका खबर आसली ते आयज हांगा आसतलेच म्हणून हांव आमे कडेन उलयतालो तेन्ना उदर गाडयेन आमी जेन्ना येताले तेन्ना की अशी जर एक आनीक 5 भुरगीं जर फुडें सरात, आज 5 यूथ जर फुडें सरात न्हू जाल्यार खूब फरक पडटलो. मागता आपल्या धर्माचें ज्ञान घेया आनी आपल्या धर्माचेर जो अन्याय जाता तेन्ना तुमचे दोळे उगडोवंक जाय. आमी सगळे जाण ब्लँक आसतात म्हणून आमकां खबर ना की बरें कितें आनी वायट कितें तें. म्हणून सांगता परत एकदा की आपल्या धर्माचेर येता तेन्ना कांयच पळोवं नाका, जाती पार्टी धर्म कांयच पळोवं नाका. आपूण आपल्या धर्मा खातीर लढो दिवपाक फुडें सरा. जय शिवराय. धन्यवाद सिद्धार्थजी. यानंतर श्री विनायक चारीजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त स्थान